आयले वार एका मिसांव गांवाक तेणें पयन करता आसतना थंयच्या लोकांनी सांगिल्लीं अशीं उतरां. ह्या तुमकां हांगा खासकी म्हणल्या बरी एक आनी एक दाखलो दिता. आमच्या मदले थोडे आमचे दादले हांगाचे जे आमकां जायते स्वयंसेवक जावन आदार दितात ते हांगाच हांगाच न्ही हांगासर आसलो आमचो दियाकोन राकेश मुळ्ळो. गुजरातांत ताची ओड जाता आसतना ताच्या हळ्ळेंत ताचें पयलें अर्गामी सुद्दां भेटयता आसतना आमच्या मदले जायते थोडे जण गेल्ले. एकच क्रिस्तांव कुटाम आनी सगळो लोक हेर धर्माचो. आनी आमी कांय थंयसर थोडे जण आमचे आनी थंयसर मिसांव काम करचे याजक आनी म्हणटना सुमार 15 जण याजक आसले हांव. आनी हळ्ळेच्या रस्त्यारच तांणी कितें जागो कर्ण एक वेदी कर्ण मीस भेटयले. आनी त्या वेळार थोड्यांची उतरां फादर तुमी खंय जावन आयल्यात. आमी हिंदींत उलोवन आसले हांव म्हाका गुजराती येना. म्हळें हांव असो असो कोडयाळता हांव. मस्तू क्रिस्तांव आसात गी वय. आनी तुमी आमी मठांत आसा मस्तू पाद्र्याप गी वय. तक्षण तांकां एक आशेन ते म्हणाले कितलें बरें न्ही तुमकां. कितलो क्रिस्तांव लोक आसा कितले पाद्र्याप आसात कितलें बरें न्ही गी तुमकां. म्हाका सांगा तांकां थंय कांय मेळनातल्या कडेन आमकां पळयतना आशा जाता. आमकां इतलें मेळटा मागण्यांत. आतां पळया तुमी आयल्यात त्या नोवेनाक आयल्यात मिसां कितलीं कुर्सावट्यो कितल्यो आनी कितें साक्रमेंत सकड. चीनाच्या गांवांत आमी म्हणटा अंडरग्रावंड चर्च म्हणून लाखो लोक आमचो क्रिस्तांव कातोलीक आसात पूण तांकां उक्त्यान तांचो भावार्थ तांकां पाळूंक जायना. कित्याक कातोलीक म्हळ्यार तांकां सरकार दंड भितर घालता. आनी गुपीत जावन विश्वासी रावन हो लोक तांचो भावार्थ पाळटा. इतल्या मट्टा की रोमांत हांवें सांगीत चीनांत ते गुपीत जावन खंयचेय एक मिस्टर आनी काले म्हणून तशें नांव करून पासपोर्ट करून ते येतात तांचे शिकाप करूंक सेमिनरिस्ट या याजक जाल्ले तांचे मुखले शिकाप करूंक येतात थंयसर. आनी ते आपूण चीनांत म्हूण सांगनात कित्याक हांगा शिरकोण पडल्यार गेले तांचे कुटाम नाश जालें जाल्यार भावार्थ पाळच्याक तितली उर्बा. आनी हे याजक या सेमिनरिस्ट म्हणटात तुमकां कितलें बरें न्ही. तुमच्या गांवांत तुमकां भावार्थ उक्त्यान पाळूंक मेळटा आमकां जायना. तुमच्या मदेंच कितलीं जाणां गल्फांत काम केल्लीं आसात. आतां जावं पुरो थोडी परिस्थिती बदलल्या पूण सावदींत आनी काम केल्ल्यांक तुमकां एका काळार एक कोंत व्हरूंक जातालें. एक जाय म्हळ्यार वाचूंक म्हळ्यार बायबल व्हरूंक जातालो. जाल्यार आमी कितलीं भागी आमी. आज आमकां एस्तेराच्या पुस्तकांत हांव एक सांगूंक सोदतां. पर्सियाच्या गांवांत तो आसा लोक आनी एस्तेर राणी आयचे तिचे मागणे विनवणेचे मागणे आपली अंतर्मळा सकट मुखार दवरून आनी आपणा वांस ना कित्याक आमान तो हांकां नाश करूंक सोदता. ही पर्जा आतां नपयस जावच्या बरी आसा कित्याक ही कोण म्हूण कळल्यार तांकां ती खाण सोडटा लागाट खाण सोडटा. आनी मोर्देकाय कित्याक एस्तेर राणी एक अनाथ आसली. मोर्देकाय तिका वाडयल्लो तो आपल्या ह्या राणये कडेन विनंती करता तुज्या पर्जेक आतां राख. आतां तुजो वेळ आयला तूं राणी जाल्याय. कित्याक वास्ती म्हणून आनी एकली राणी आसली आसुरस राय आसुल्लो आनी राया मुखार राणयेन कितेंय उलोवंक नजो आसलें पूण ही राणी ताच्या विरोध वेता देखून तिका पदवेंतलो काण सोडटा हो राय. ताच्या उपरांत ह्या चलयेची सोबाय पळोवन जुदेव स्त्री ती जुदेव चली ल्हान चली तिका तो राणी करता. आनी मोर्देकाय उगडास करून दिता पळय आमी परदेशी गांवांत आसा. आतां
तुज्या परजेक राखसो वेळ नांतर तुवें जो देव जावन आसून तुजो भावार्थ असो मेळ्ळा म्हूण आसून कांय प्रयोजन ना. भावा भयणी, आतां आमचो हरयेकल्याचो वेळ. आतांय आमचो हरयेकल्याचो वेळ. जर आमकां मागणें जाय, जर आमकां आमच्या जिणयेंत देवान मोदें पडिल्लें जाय, हाक मारया ताका. आतां वेळ, करेजमाचो वेळ. जर आमच्या भुरग्यांक बरें शिकोवंक जाय, सड्ड आमी कोंडाटो केलो, तांकां वयर दवरल्यार कितें गीत व्हरतात, सकला दवरल्यार मुयो व्हरतात म्हणल्यार बरी, सकट तशें केलें, थिंच भुरगीं उपरांत उपरतलीं. कितें शिकोवंक जाय तें आतां, हो वेळ आतां आमी शिकोवंकूच जाय. फाल्यां रडल्यार जायना. मोर्देकाय ह्या राणयेक उगडास करून दिता, तुजो कायदो पाळ. आतां कायद्या खातीर ही राणी विनंती करना. ही चली ल्हान आसतना काजार जाली. भावानो भयणीनो, ल्हान आसतना आतां परदेशी गांवांत आसात, पूण मोर्देकायन जावंक पुरो ह्या हेरांनी ते ल्हान आसतनाच कांय 14, 15, 16 वर्सांचे जावच्या भितरच जें कितें एक चलयेन एक जुदेव जाल्ल्यान पाळोवंक जाय तें सक्कड ह्या चेडवाक तांणी शिकयिल्लें. आमच्या भुरग्यांक मोटिवेशनल टॉक काले प्रोफेशनल चॉयस करूंक आनी कितें ते टॉक आनी कितें आमच्या इगर्जांनी आमी मानून हाडटा. भावार्थ पाळूंक आमकां खंय शिकयला आनी आमी केदाळा तें दाखोवचें. कित्याक केन्ना मोर्देकाय तिका उगडास करून दिता, जर आतां तूं उलयनाय जालें पुरा संपूर्ण गेलें म्हणटा त्या वेळार राणी पयलें कितें करता, आपलें राणी पोवन आसलें देगेक दवरता, आपलें रायाळ वस्तूर काण देगेक दवरता आनी खंतीचे दुखीचे आयच्या पयल्या वचपान मेळूंक ना. जाता तर वो एक होमवर्क करया, अभ्यास करया. तुमकां सड्ड म्हळ्यार एक 15 मिनटां या अर्दो घंटो या 1 वर, आमी आतां कुर्सा वाटेकच एक अर्दे वर 1 वर खर्चीत हांव, 1 वर लागता. एस्तेराचें पुस्तक काडया आनी वाचया. 10 अध्याय आसात, फकत 10 अध्याय एका वरा भितर संपतात. ते वाचतना आमकां कळटलें ही राणी आपल्या दुखींत दुखीचें वस्तूर न्हेसता. हें हांवें हांगा जांबळी न्हेसलां, हांगा हे पवित्र सभेचे दुखाचे वस्तूर. जांबळी म्हळ्यार आमी आतां दुखींत आसा, जेजूचो पाशांव नियाळ करता हांव, करेजमाच्या काळार आसा हांव म्हण वस्तूर दाखयता. देखून राणींच जावन आपल्या रायाळ वस्तूर देगेक दवरता आनी दुखीचे वस्तूर न्हेसता. तीच उपवास करता, आपले भांगर शिगार खाण दवरता. भावा भयणीनो, एक सवाल. तरणाटी ती काजार जाल्ली, तिका हें कोरा कोणें शिकयिल्लें? हें सकड तिका कोणें शिकयिल्लें? देवाची खुशी हांवें समजून घेजय तर, देवाची खुशी म्हज्या लोकांतय आमच्या लोकांतय जाय जय तर, बरें कितें आमचें आणवार निवारून वचूंक जाय तर हांवें आतां मागूंकूच जाय, उपवास करून मागूंक जाय, दंडवण करून मागूंक जाय. पूण ह्या तरणाट्या चलयेक शिकयिल्लें कोणें? तिच्या भावार्थान, तिच्या लागसार आसल्ल्यांनी. ती अनाथ म्हळें हांवें मोर्देकायन जावंक पुरो, ताका आमी मेंटोर म्हणयात इंग्लिशान. तांणी शिकयिल्लें देखून ती आतां अभिमानान तें पाळटा. आतां थोडी आमच्या अंतस्करणाची जडती करूं, आमच्या अंतस्करणाची जडती करूं. करेजमो आयलो म्हणटाना, करेजमो आयलो म्हणटाना हेरांची कितें, हेरांची म्हाका हेरांचो मान काडूंक नाका. एक दीस बसार थोड्या वर्सां पयलें एका सिटी बसार पैनकर येताना म्हज्या देगेक एकलो ल्हान चेडो बसला, मुस्लीम चेडो. ताच्या हातांत वॉची ना. सांजेचो वेळ तो म्हाका विचारता, सर घंटेस्ट आय तूं? आनी सवांक एक 10 मिनटां आसली. हांवें त्या भुरग्या कडेन विचारलें, याक खेळटी, कित्याक विचारताय? तो म्हणालो,
आतां म्हजो उपवास मोडचो वेळ जाता. येदो सो चेडो आतां म्हजो उपवास मोडचो वेळ जाता. देखून तो म्हणटा म्हाका वरां सांग. आमच्या मदल्यांक विचारया कितले पवित्र सभेन कितले उपवासाचे दीस आमच्या भुरग्यांक खबर ना. कोणें सांगूंक जाय? हांव नेना. आमी उपवास कित्याक करूंक जाय? आदीं केल्ल्यो रिती आतांय पाळच्यो या पाळूंक जावचो या पाळूंक जाय हांव कांय सांगूंक वचना. तुमीच विसवण करा. आदीं जावं पुरो त्या काळार म्युजीक आयिल्लें मात्र, पूण खरेंच म्हणटा आसतना आमच्या घरांनी सुरू जातालें. म्युजीक ना, संगीत ना. कित्याक? जर तर पार्टी करूंक जाय, आमकां पासकी संभ्रमूंक जाय, ना. आमच्या वस्तू रांदी माणसुगी आमी पाळटले. हांव खरेंच मान ती गेली. फेस्तां बरोबर आमी करतले. हांव करनातले. हांव आतां परत्यान आतां पुरो पार्टी सुरू जाल्यो. दादल्यांक म्हाका खबर ना आमी कितें कितें करतले हांव म्हणून. कांय नंतर थोडे जाण सोरो सोडटाले. आतां तेंय गेले. थोडीं जाणां मात्र भावा भयणी उगडास दवरया इतलेंच. जें कितें आमी करता आमचीं भुरगीं पळयतात. आनी जर तर आमी करूंक चलवले फाल्यां रडचें नाका म्हजो पूत असो गेलो म्हजें धूव अशें गेलें. रडचें नाका. जाल्ल्याक अनाहुतां जातात, हर एका कुटुंबांनी जातात, हांव न्हय म्हणना. पूण आमचो कायदो आमी पाळूंकूच आसा. जें कितें सोडून आसा देव आमकां बक्षितलो, पूण पाळूंकूच आसा. आज आमी व्हड मानान त्या मोर्देकाय कितलें भोगलें जावं पुरो, कितली खुशी जाली जावं पुरो. सगळीं इस्रायल परजाण कितें नाश जावन गेल्यारय व्हड न्हय. ह्या राणयेन आपलो जुदेव भावार्थ सांबाळ्ळो न्हय म्हूण ताका अभिमान भोगलो जावं पुरो. आज आमी तें करूंकूच आसा. आनी त्या वेळार खऱ्या काळजान आमी करतना आमी मागिल्लें देव दिताच. देखून आयची शुभ वार्तेंतलीं उतरां. जर तर खोटे जाल्ले आमी जर तर बऱ्यो संगती आमच्या भुरग्यांक दिवंक शकता कितल्या मापान आमचो सर्गीचो बाप, कित्याक तो आमचें काळीज देखता, आमचें काळीज देखता, आमची खुशी देखता, आमी वाडली रीत देखता. देखून ल्हान 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 संगती फकत सांगल्यार पावना. जर तर एका घरा तुमी आज एक पेज जेवतात, तुमच्या भुरग्याक दयेकन सांगा आमी कित्याक ही पेज जेवता. तुमी तुमच्या भुरग्याक घेवन तुमी सांगात इगर्जेक आयल्या जावं पुरो आनी खंय गेल्यात कुर्सा वाट केली, त्या भुरग्याक परत्यान सांगा आमी कित्याक कुर्सा वाट करता. पास्काच्या राती जुदेवा मदें एक रीत आसली. कुटुंबाची सगळां बसून पास्काची शेळी ह्या पास्काचें जेवण करतना कुटुंबांतलो निमाणो इसारता, लास्ट असो आसचो तो इसारता मालगड्या कडेन आज आमी हो संभ्रम कित्याक करता. आनी त्या वेळार कुटुंबाच्या मालगड्यान सांगूंक आसलो कायदो, कित्याक आमकां पोरन्यासोल्ल्यान पळोवंक मेळटा. निर्गमन पुस्तक दितविनय पुस्तकांत ती आमकां दाखले मेळटा ताचे. तांणी सांगूंक आसा आळे अशें जाल्लें, आमचे पुर्वज आमी निराश्रीत जावन आसले, आमी कितें गुलामपणांत आसले, देवान आमकां सोडवण दिली, देवान अशें अशें आपले बूट उगडापे केले म्हूण सविस्तार सांगल्या वेळार भुरग्यांक संतोश. आतां हो मिस्तेर त्या काळार घडुल्लो आतां आमच्या मदें पुर्ती जाता म्हूण त्या भुरग्यांक कळटा. नंतर पुता आमी इगर्जेक आयल्या, पुता हात जोड आमेन म्हणू आमी कितलेंय म्हळ्यार प्रयोजन ना. पूण हो मिस्तेर कित्याक घडता? 2000 वर्सां आदीं जेजून संभ्रमलो तो, ह्या जेजून आपणाचीच दिल्ली भली आतांय जेजू दिता म्हणून आमच्या धाकल्यांनी आमच्या उतरांनी तांकां समजयलें जाल्यार हांव तुमकां सांगता आमी गुलामपणांत आसूंक पुरो, आमी खंय एका संवसाराच्या कोणशांत आसूंक पुरो, आमच्या लागसर आमची कोणी सैरी धैरी ल्हान जावंक पुरो, पूण हांव तुमकां गॅरंटी दिता आमची भुरगीं एस्तेर राणये सारके धिरादीक बळादीक आसतलीं. आमची भुरगीं एस्तेर राणये सारके. त्या भुरग्याक तुवें कितल्या पोटी आपोवनाय म्हज्या भांगारा. आमच्या तुमच्या मोगाचें फळ तें म्हज्या राणये म्हणल्या बरी तुमी कितलें आपयलां जावं पुरो त्या भुरग्याक. तेंच भुरगें तोच पूत तुजो राया सारको
एस्तेर राणये सारकें भावार्था खातीर जियेतेली आनी तांतू आसा आमची ओडवी काय